राज्यात पर्यटक वाढत आसात. राज्याच्या दर्यादेगेवेल्या पट्टेचेर चलपी बेकायदेशीर आस्थापनांचेर सरकार खर कारवाय करपाक लागला. ह्या कारवायेत सरकाराचो खर हात आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन परतून एकदा सांगले. पळयात. बेकायदेशीर स्पा आनी पार्लरांचेर सरकारान केल्ल्या कारवायेंत राज्याक सुरक्षीत आनी नितळ पर्यटन दिवपाच्या यत्नात जायती हेर बेकायदेशीर आस्थापनां बंद केल्यात. ह्या विशयाचेर उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले, पुलिसांक खर कारवाय करपाक सांगिल्ल्यान सगळ्या बेकायदेशीर शेकांचेरूय कारवाय जातली हाची खात्री सरकार करतले. दर्यादेगेवयल्या पट्टे वांगडा एकजूट सेवा ह्या वावरांत आनीक मजत करतली अशें रोहनान सांगलें. आयकात. Beach belt are illegal structure, motorparks I am saying, whatever illegalities are there, it's not only in terms of infrastructure. The illegalities are there in different ways. Spas asa, dance bars asa, तरेतरेचे जे आमकां व्हिडियोज व्हायरल जाले तातूंत कळटा की प्रॉस्टिट्यूशन ऑर वॉट एवर हे हॅपनिंग इन दॅट पर्टिक्युलर बेल्ट. मेनी थिंग्स वीच हॅव बीन कमिंग टू द पार्ट फॉर वीच द एक्ट ऑफ द पुलीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ताजे खातीर मुख्यमंत्री कडेन उलयतकच द चीफ मिनिस्टर हॅज ड्रिवन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. If this is not done, then the security part and giving that part of saying great areas, destination does not come in. कित्याक बऱ्या डेस्टिनेशनाक असल्यो गजाली जावपाच्यो ना. आनी ताचे खातीर वॉट वी आर आस्किंग इज इलिगॅलिटीज कसल्यो आसूं. As we get new policies and integrated beach management systems in place, it is very important that the police department starts getting aggressive on this type of coastal belt, wherein this type of illegal activities take place. And in terms of infrastructure, समजते कितें आसा तें आय थिंक इट इज द डोमेन ऑफ द TCP, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. पूण आमच्या डिपार्टमेंटाच्या लँडान समज कितें आसा देन वी हॅव स्टार्टेड लुकिंग एट दीस. बेसिकली तो शेक्स आसूं, वॉटर स्पोर्ट्स आसूं, ह्या पॉलिसीज आसूं, इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी आसूं, आय थिंक वी आर ऑल देर टू एन्श्युअर दॅट दीस थिंग्स आर वन्स बस्टेड. कित्याक शेवटी गोंयकाराक समज सेफ दिसता स्वता, इन्वेस्टर्सांक सेफ दिश्टी पडटलें आनी वील बी एबल टू क्रिएट अ एनवायरमेंट वीच इज इन्वेस्टर फ्रेंडली. इज ऑफ डुईंग बिजनेस करचें पडटा, सिंगल विंडो दिसचें पडटा, सगळें जाय. लोकांक सगळें जाय, पूण तितल्यान आमचो बॅकबोन पयलो घट करपाक जाय. टुरिजम आनी IT आय थिंक वी नीड टू क्रिएट एज द बॅकबोन्स ऑफ द इंडस्ट्री इन डेज टू कम. ओला राज्यांत हाडपाचे विशयाचेरूय रोहनान उलोवप केलें. आयकात. I will be taking a meeting with the taxi union very soon to start a dialogue to have technology driven product आणि स्वता चलोवपी आमी एक तयार करून ITच्या माध्यमांतल्यान तांकां दिवपाक करतले की दे वील बी एबल टू कम एंड कॉन्सोलिडेट एंड रन अ बिजनेस मॉडेल ऑल्सो एज अ एसोसिएशन. तांकांय रेवन्यू मेळटले आनी तांचे चलोवकूय मेळटल्यो. जो टॅक्सीवालो काम करता ताका जो धंदो करता तो पयशे जोडटलो. जो मनशान एक ट्रीप मारून तितले चार्ज करून घरा बसतलो, म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी समवेर स्ट्रॉंग डिसिजन्स इज वॉट टू बी टेकन. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नॉलॉजी, वेदर इट्स ओला, उबर, whoever, as long as the stakeholders, whether taxi or the taxi owners, and आमचे गोंयकार, as a plan is very clear and the policy is clear, I think lot of things will be taken off. आज हांव तुजे कडेन मिडिया कडेन उलयता, तुवें फाल्यां समज म्हणलें ओला म्हणून ते फाल्यां टॅक्सीवाले म्हणटले आमी कितें करूं काय म्हणून. वेन वी आर टॉकिंग इन्क्लुझिव्ह टू टेक केअर ऑफ एवरीबडी टुगेदर, टेकिंग टेक्नॉलॉजी टू अहेड. टेक्नॉलॉजी कोणाक रावची ना. आज जगभर टेक्नॉलॉजी खूब फुडें पावली. तुमी खंयी परदेशांत वसात नाल्यार आनी कडेन वसात, आतां तांचे जे इश्यूज आसात वे दे हॅव अ विड्रॉवल सिम्पटम और वे दे फील की हें जाल्यार आमकां इनसेक्युरिटी आसा. आय थिंक दॅट इज वेर द डायलॉग कम्स इन. आनी ते समज दे आर एबल टू गेट very genuinely on this mode, we will be able to take it. So tourism आमी समज कॅपिटल करतले, allegations are coming on one of the sectors, the taxi sector. There are more sectors, but one of these is the sector. And everybody, whether it is a water sport, beach shack guy or a taxi guy, should understand that they are ambassadors of tourism. आमी न्हय, आमी facilitators as government. We are doing this to create that part where tourism survives. आज श्रीलंकाक जे जालां तें आमकां शिकवणी आसा. आज मायनिंग बंद जाल्ल्याक आमकां गोंयकारांक शिकवणी आसा. अनएम्प्लॉयमेंट कितें जाता तें हें टुरिजमान जावचें न्हय. आनी वी नीड टू कॉम्पीट वीथ बिगर डेस्टिनेशन्स वीथ हाय स्पेंडींग टुरिस्ट. आनी ते समज करतले जाल्यार वी वील नीड टू टच द इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज नीडेड टू बी टच्ड अपॉन, एंड वी वील टच इट. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी.